नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश पुरा बावणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। वाडट्यो चोरयो, गँग वॉर, दरोड्यांक लागून गोंयकार ना सुरक्षीत। केंद्रान गोंयचो कायदो आनी वेवस्था घेवची ताब्यांत। काँग्रेसीची मागणी। गुन्यांवांचेर आळबंद हाडपाक सरकार पुलिशेन आपणावची नवी स्ट्रॅटेजी, सांगता खासदार श्रीपाद नायक। सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या स्क्रॅप यार्डाक लागलो उजो। वास्को आनी मडगांव उजो पालवी दळान उजो हाडलो नियंत्रणांत। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। जॉब स्कॅम प्रकरणात पूजा नायकान पुराव्या सयत करचे आरोप। बेश्टे वाऱ्यार मारचे न्हय फार, सांगता केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक। तिकेट नासतना रेल्वेन प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान कोंकण रेल्वेन वसूल केले 12.81 कोटी रुपया। कोंकण रेल्वेचे प्रादेशीक वेवस्थापक बबन घाटगेची माहिती। गोंया भायल्या लोकांनी केल्ल्या अतिक्रमणा आड उसगांव नाणूस वाठारांतल्या एसटी लोकांनी काडलो आवाज। बेकायदेशीर बांदकामाचेर करची खर कारवाय। 15 दिसां भितर कारवाय जाली ना जाल्यार करतले तीव्र आंदोलन, दिल्या शिटकावणी। इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्या निमतान कला अकादमी ते दिवजा सर्कल मेरेनचो रस्तो 20 नोव्हेंबराक येरादारीक आसतलो बंद। येरादारी पुलीस निरीक्षक शिताकांत नायकान दिली माहिती। आनी आतां खबरो विस्तारांत। म्हजें घर घेवन गोंयभर भोंवलें म्हणून जायना। आयज गोंयकारांचीच घरां सुरक्षीत ना। वाडट्यो चोरयो, गँग वॉर, दरोडे, गुळे वखदांचे वेव्हार आनी लँड माफियांक लागून गोंयकार सुरक्षीत ना। आनी हे प्रश्न हाताळपाक गोंयचो भाजप सरकार पुराय अपयशी थारला। केंद्रान हातून लक्ष घालून गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था आपल्या हातांत, आपल्या ताब्यांत घेवचे म्हणून काँग्रेसीन मागणी केल्या। तशेंच राज्यपालान हे सरकार जे आसा ते बरखास्त करचे म्हणूनय काँग्रेस मागता। राज्यात दरोडे, चोरयो, घरफोडी, खून, तरणाट्याचेर हल्ले यासारकिल्ल्यो गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात। गोंयांत पर्यटन हंगामाक आतां खंय तरी सुरवात जाता। तशेंच जायते सण उत्सव लागीं पावल्यात आनी एका वटेन गुन्यांवकारी घडणुकांचो आलेख वाडतच आसा। वाडट्या गुन्यांवांक लागून सुरक्षेचो प्रस्न निर्माण जाला अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार उलयलो। राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो लागू करून प्रस्न सुटावो जावचो ना अशें अमित पाटकार सांगता। केंद्रान हातून लक्ष घालून गोंयची कायदो वेवस्था आपल्या ताब्यांत घेवची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या। Goa is entering into the highest footfall period. आता काही दिसांनी इफी जावपाची आसा। फुडल्या म्हयन्यात सेंट फ्रांसिस झेवियराचे फिस्ट आसा। ताज्या उपरांत क्रिसमस येता। ताज्या उपरांत न्यू इयर येतलो। सो दिस इज द हायेस्ट फुटफॉल पिरियड वेअर मॅक्झिमम टुरिस्ट गोंयान येवपाचे आसा आणि वो पीक टुरिझम सीजन। आता असल्या टायमाचेर मर्डर, डेकॉयटी, ड्रग रॅकेट्स, फाटल्या दिसांनी आमी पळयले बाउन्सर असॉल्ट आणि लँड माफिया ह्या मोठ्या प्रमाणात वाडल्या। फक्त NSA लायलो म्हणून हे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना। आणि जेन्ना NSA एक सरकार लायता तेन्ना इट शोज that the entire governance system is broken and collapsed. म्हणजे घर घेऊन तुम्ही गोंयभर भोंवले म्हणून जावचे ना, कित्याक आज गोंयकाराचे घर सुरक्षीत ना। म्हाका दिसता आज टाइम आयिल्लो आसा की आज सेंट्रल गव्हर्नमेंटान खंय तरी आज स्टेप इन जावचे पडटलें, कित्याक स्टेट गव्हर्नमेंटाचो कंट्रोल हो गेल्लो आसा। आमी ह्या देशाच्या गृहमंत्री श्री अमित शाह जीक आमी उलो मारता की तुवें इंटरफियर जावचे पडटले। मजगती राज्यात जावपी दरोडे तशेंच हेर गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाक तशेंच कायदो आनी सुवेवस्था तिगोवन दवरपा खातीर सरकार आनी गोंय पुलिशेन नवीन स्ट्रॅटेजी आपणावची अशें उत्तर गोंय खासदार श्रीपाद नायक सांगता। गोष्ट खरी आसा, ते जावं नये हे सगळ्यांक दिसता, परंतु अशा पद्दतीची प्रकरणां गोंयांनी जावंक लागल्या। ह्या संदर्भात तरी नवीन स्ट्रॅटेजी सरकारान आखची पडटली, कारण जे कोण ह्यो गोष्टी सगळे करतात, लोकांक त्रास दितात, तांची ताकद कितें तरी वाडिल्ल्या अशें म्हाका दिसता। आनी म्हणून सरकारान आनी पुलिशेन ह्या संदर्भात नवीन कितें तरी धोरणां म्हणजे ते हांगा गोंयान असल्यो गोष्टी भितर सरूंकूच जायना।
एक स्ट्रॉंगली हे घेवचें पडटलें. हांव CMा कडेन रिक्वेस्ट केला. बायणा वास्को जाल्ल्या दरोड्याविशीं आदलो मंत्री जुजे फिलिप डिसोजान हुस्को उक्तायला. आपल्या 30 वर्साच्या राजकी कारकिर्दीत अशा तरेच्यो घडणुको घडूंक ना. एका फाटोफाट एक दरोडे जावप ही हुस्क्याची गजाल जावन आसा. अशा तरेच्यो घडणुको घडच्यो न्हय हाच्या खातीर रातची गस्त वाडोवची म्हूण जुजे फिलिप डिसोजान मागणी केल्या. आमच्या पॉलिटिकल कॅरियराचे 30 वर्सां जाली आमी आहा पॉलिटिकान आणि आम्ही जायते आम्ही 2 वर्सां एज अ मिनिस्टर 2 टर्म आम्ही मिनिस्टर म्हणून असले आणि हांवें पळयलां जेन्ना आम्ही असले तेन्ना आयज जे गोंया आयज आमचे चलता आयज जे आमचे गोंय कितें जाला ते फॉरेन्स एक आमकां चिंतपाक कशें हें जालां सरप्रायज कशें जालें आमी की आमच्या कॅरियर टायमार हे भाशेन केन्नाच जायना हाले आणि हे भाशेन लोक म्हणटा तो सुसेगाद आसतालो पण आयज ह्या मार्मागोवा तालुकान आयज येदी व्हडली वेपन डेकॉयटी आयज जाल्या ही फॉरेन्स ही भिरांतेची गोष्ट. लोक आयज भिवून रावतात. लोकांक सेफ्टी ना. केन्नाय आमी म्हणटाले दिसाचो लोक एक पाटी रस्त्यार भोंवपाक भितालो. आता लोक रातचो घरान न्हिदपाक भिता रावपाक भिता कित्याक लोकांक सेफ्टी ना. सो ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता CMाक जाता जाल्यार हे हेजेर होम डिपार्टमेंटाचे हेजेर वो पुलिसांक आमच्या ज्यो आहा तेंचे मातशें वाडोय तेका बरो स्ट्रिक्ट दवर आणि तेका बरें तुजें गायडन्स तेका दिवन लोकांक सेफ कशें करपाचें तें सांग. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या स्क्रॅप यार्डाक उजो लागपाची घडणूक घडली. मेळिल्ली म्हायती प्रमाण बुधवारा फांतोडेचेर 4:45 वरांचेर ही उजो लागपाची घडणूक घडली. वास्को तशेंच मडगांवच्या उजो पालोवपी दळान वेळार येवन हो उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. रात को 2 बजे तक लगा है, हमें मालूम नहीं था शॉर्ट सर्किट से हुआ कैसे हुआ वो मालूम नहीं है. सारे पकड़ ले हम लोग पूरा उसको साफ सफाई लगे पानी बुझाने में. क्या था यहाँ पे कितना? एक गोडाउन था. ओके. और कितने ऐसे एक ही है कि बहुत सारे यहाँ? 3 है सर. हम लोग तो 5 बजे के लगभग पहुंचे यहाँ पे तो पता चला शॉर्ट सर्किट से ही हुआ. अभी एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन जो बच्चे यहाँ रहते हैं लेबर उन लोग ने बोला कि भाई शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है. क्या बेटा? इधर तो वही सब रहता सब स्क्रैप का ही था. प्लास्टिक कोरोगेटेड बिस्लेरी बॉटल यही सब रहता. कितने स्टेप है? बहुत सारे हैं यहाँ पे सुने. लगभग 5 या 6 गोडाउन है सर. 5 या 6 पूरा जल गया सर. सब जल गए जी. ऑलमोस्ट 0 हो गया कुछ बचा नहीं. और ये कचरे बैठाइए. MPT कचरा ला के रखा है मनोहर का है. ठीक है. इसके आगे भी 10 अड्डे हैं. सिर्फ टोटल खाली करवाइए. और ये अड्डा चल गया इसका कुल याद है लेकिन इसके आगे कम से कम 20 अड्डा है. ये टोटल खाली करवाइए इसके. ये अभी कितना बजे आग लगा? ये रात को 2 बजे. क्या क्या था यहाँ पे? इधर इवेंट का सामान था और कचरा था. स्क्रैप यार्ड में थे. स्क्रैप यार्ड था इधर और ये इधर थोड़ा इवेंट का माल. तो अभी इधर लोग रह रहे हैं. घर भी है यहाँ पे. इधर घर है. हमारा घर इधर है और लोग इधर है और इधर भी है. तो अभी कितना डर है इतना स्क्रैप यार्ड का? इधर 3-4 कुछ था. 4 हाँ. और एक इधर था और एक इवेंट का था. लेकिन कितना जल गया ऐसा लगता है आपको? अभी तो टोटल जल गया सर पूरा. 50च्या वयर स्क्रॅप यार्ड आसा. आमकां कॉल येयले म्हणून आमी येयले. पयले जाल्यार व्हडलो मेजर जाल्लो आसा आनी अंडर कंट्रोलाचेर आसा. आमी सगळ्यांची गाडी आपयल्ली आसा. आमची वास्कोची 2 आसा. शिपयार्डाची येवपाची आसा. मडगांवची पणजेची गाडी येयल्ली आसा. वेर्ण्याची येयल्ली आसा आनी जुवारीची गाडी येयल्ली आसा. ते सगळे स्क्रॅप यार्ड प्लास्टीक प्लाय सगळे आसा. एक सिलेंडर भी ब्लास्ट झाला म्हणून सिलेंडर 1-2 झाले. आम्ही बाकीचे सिलेंडर पण सगळे बाहेर काढलेले. अराउंड 3:15 वास्को फायर स्टेशनाक कॉल येयले की स्क्रॅप यार्डाक जुवारीनगर हांगा उजो लागला. सो इमिडिएटली आमचो स्टेशन फायर हांगा टर्न आवट केलो आनी पळयता जाल्यार उज्याची इंटेन्सिटी व्हडली आसली. तेन्ना हांगा जवळ जवळ
अरावंड 7 ते 8 जी स्क्रॅप यार्ड्स आसा ती ऑलमोस्ट फायरान हे जाल्ली आसा, जळिल्ली आसा. आणि त्या खातीर आमी मागीर उदकाची इंटन्सिटी पळोवन हेडक्वॉर्टर्स बेर्ना फायर स्टेशन, मार्गांव फायर स्टेशन, वास्को फायर स्टेशन ऑलरेडी आसले आसा. आणि जुवारी तेंची जी गाडी आसली फायर इंजीन आसली तांकां कॉल आवट केले आणि आमचे उजो कॉलाक ऑलमोस्ट कंट्रोल केल्लो आसा आणि एक्सटिंग्विश करपाचो प्रयत्न चालू आसा. कारण एक्झॅक्टली चडसो जो मटेरियल इनवॉल्व आसा स्क्रॅप इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा त्या खातीर कळना भितर कितें आसा तें. वर मातसो ब्लॅक सूट हांव चड येता. आमचे फायर फायटर्स उजो पालो कडेन काम आमी चालू दवरला. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुजा नायकान पुराव्या सयत मंत्र्यांचेर आरोप करचे बेश्टेच वाऱ्यार फार मारचे न्हय अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक सांगता. तशेंच पुजा कडेन पुरावे ना जाल्यार ताणें नार्को टेस्ट करची अशें श्रीपाद भाऊंचें म्हणणें. विषय राज्य सरकार आपल्या परीने हाताळटा आणि काही गोष्टी आमकां खबर आसा, काही गोष्टी आमकां खबर ना. कारण हांगा रावप जायना, डिटेलान आमी तातूंत वचून आल्या मागीर रिएक्शन. पण तुमकां दिसता की अशी जावं शकता? ना गोष्टी जावं म्हणून हांवें सीएमानी म्हटलां कोणी असो तो जो कल्पिता ताका शिक्षेची जातली आनी जाय. पूण मंत्र्याचें नांव घेवप बरोबर पळय ह्यो गोष्टी आतां कशें सांगू तुमकां, हांव कशें सांगू मंत्र्याचें नांव. सपोज मंत्री ताजे कडेन जर पुरावे आसा जाल्यार ताका सांगपाक त्या पुराव्या कडेन सांगूंक जाय. ओके तोंडा येयले म्हणून कितेंय उलोवन तशें गोष्टी नार्को टेस्ट करचो म्हटल्यार तुमचें सपोज हेकडे पुरावे ना नार्को टेस्ट करचोच पडटलो. इजिदोर फर्नांडिसान गोवा फॉरवर्डांत प्रवेश केलो खरो, पूण ताच्या ह्या प्रवेशाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब काय धादोशी दिशिल्ल्याचें दिसून येना. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे तिनूय पक्ष एकठांय येवन ग्रँड ओपोजिशन अलायन्स म्हटल्यार महाआघाडी करपाचे आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या पयलीं ही आघाडी जातली अशें कांय दिसना. पूण इजिदोराची GFP प्रवेशाचेर मनोजान घेतिल्ल्या भुमिकेक लागून आघाडी जावचे पयलींच तातूंत बिघाडी जातली काय अशी चिन्हां दिसतात. इजिदोर फेर्नांडिसान गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केलो खरो, पूण इजिदोरान गोवा फॉरवर्डान केल्लो प्रवेश रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबाक मातूय आवडूंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता. हे विशीं मनोज परबान सोशल मिडियाचेर 3 पोस्ट केल्यात. ह्या 3 पोस्टात ताणें नांव घेनासतना बाण मारले. पूण हो बाण कोणाक जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाक. मनोजान आपल्या पोस्टात म्हटला, गोवा म्हटल्यारूच ग्रँड ओपोजिशन अलायन्सात फुटीरवाद्यांक सुवात ना. 2019 वर्सा इजिदोर काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपात आयिल्लो आनी आयज इजिदोरान गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केला. इजिदोराच्या GFP प्रवेशा उपरांत RGPन घेतिल्ली भूमिका म्हत्वाची थारता, कित्याक तर जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान भाजपा आड आघाडी करपाचें थारायलां. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान घेतिल्ले भूमिकेचेर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान आपली भूमिका स्पश्ट केल्या. 2022ची विधानसभा वेंचणूक इजिदोरान अपक्ष म्हूण लढयल्ली. तशेंच भाजपा आड जे आमच्या वांगडा येतले तांकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाची तयारी विजयान दाखयल्या. आयकात ताजें म्हणणें. आणि आयोगाला आमचे मित्र फॅक्ट्स अँड फिगर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स. तो इंडिपेंडेंट बीजेपीला निवडून त्याला तिकीट देऊन आपण सांगते आहे कोणाला आमच्या शुभमा केलं कोणी काय केलं तुम्हाला बीजेपी बीजेपीला बाहेर सगळ्या तुम्ही इंडिपेंडेंट राहिले. आता तुम्ही आपल्या पक्षाला आले काँग्रेसला बाहेर तो डिफॅक्ट करा आम्ही घेणार आणि बीजेपीला बाहेर इंडिपेंडेंट घेता इलेक्शन जिंकपा आणि कॅन्डिडेट आमचो फाउंडर मेंबर क्लियर कट म्हणजे सोशल मीडियाला कितले पेज मारले जाल्यार हे कसं हे सुद्दां असताना प्रत्येक आपण पिक करून वाचतो
उत्तरायणूच इलेक्शन जिखपा खातीर बरें मनशाक एक करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोकण रेल्वे तिकेट नासतना प्रवास करप्यांचेर खर कारवाय करपाक सुरू केल्या. एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 ह्या काळात केल्ल्या 5493 चेकिंग ड्रायव्हात सुमार 1,82,781 प्रवाशांकडे तिकेट नाशिल्ल्यान बट्ट 12.81 कोटी रुपयाचो दंड वसूल केला. जाल्यार ऑक्टोबर ह्या एकाच म्हयन्यात 920 चेकिंग ह्या ड्रायव्हात 42,645 प्रवाशांकडल्यान सुमार 2.40 कोटी रुपया दंड वसूल केला, अशी माहिती कोकण रेल्वेचे प्रादेशीक व्यवस्थापक बबन घाटगे हांणी दिल्या. Konkan Railway has intensified ticket checking drives across its network, and drives are being conducted at station as well as in running trains. And this is basically to curb the ticketless travel and to ensure a safe, orderly, and comfortable travel experience to our esteemed passengers. From April 2025 to September 2025, total 5,493 drives were conducted, in which 1,82,700 cases of unauthorized illegal travel were detected, and as a result we have collected a amount of rupees 12.81 crore towards railway fare and penalty. In October 2025 itself, 920 special checking drives were conducted, during which more than 42,000 unauthorized irregular travelers were detected. And in October 2025 alone, amount of 2.4 crore has been recovered towards fare and penalty. So Konkan Railway urges its esteemed passengers to buy an authorized legal ticket. When they enter the platform, they should buy a platform ticket. If they are traveling, they should have a valid journey ticket, so that the travel is more comfortable and safe. थळाव्यांच्या जमिनीचेर बिगर गोंयकारांनी केल्ल्या अतिक्रमणाचो उजगांव नाणुसच्या एसटी लोकांनी निशेध केला. बिगर गोंयकारांनी केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर कडक कारवाय करपाची मागणी तांच्यांनी केल्या. 15 दिसांत कारवाय जायना जाल्यार तीव्र आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. जेव्हा पावल माय साहेबांनी आज गोंयची माय आसूं आनी ह्या पुरसांग सांजेला व्हड व्हड गाड्यो आसा ह्या माणाची रस्ता मुणके आसता आनी तर मजा वता बोंडा चिद्दा आनी पांज्याच्या मारवा आनी जस्ट माय आनी सातया म्हणटा आनी बाबा तोळेकरा आनी एक कितें जाला एक कितें घडलां जेन्ना आमी सांगूंक शकना आनी इल्लीच आमची वाटू वयता ती वयर आनी जी तोंडणी वता आमी आनी हे सापेमोळ म्हण आसले ते तेंच्यांनी आडोवन दवरला आनी आमकां कितेंच तेंच्यांनी हे दवरना आनी सगळें आयज घुमला तेंच्यांनी इकून खाल्ला आनी ते आतां आयज ते तोळेकरा बाबा तुज्या पांय कडेन पावले पळय आनी आयज आमी चिंतला की हे आमकां हें मेळोवन दिवचें म्हणचे आमी तुजे कडेन तोळ्या कडेन मागता गोंया बाबा आनी हे कितें लिंकां ह्या जाग्यार आनी ज्या जाग्यार आमी कितें काम करूंक वयतले आनी कसलीय आमकां अडयो करची न्हू अशें तरेन हें तिका आनी हे घरा बांदून रावला हे जाग्यार आनी आयज संडास बांदून टाकयो बांदतले आनी आयज ते तळयेन ते वयते जो लोक आमी शिवरात्रे येता सगळो भायलो जावं गांवचो बारावणचो आनी ते तळयेन स्थान करता ते लोक आनी ते आमी घाणटी आतां अशी लावची पडटली आनी अशें ह्यान फुडें जावचें न्हू आनी जी जमीन न्याय अडपून दवरला ती आमकां अशी मेळची म्हणून असो न्याय दिवचो आनी सगळे आतां भुरगे कामा धंद्याक वयतले आतां जी काम करपाक तिका घट्ट बरी अशी राखण दी सगळ्यांचें बरें कर आनी कळण्यान कर. आमी आतां देव तळेकार जो आमचो राखणदार आसा तेजे कडेन सांगणें केल्लें आसा की जे आमचे उसगांवची कमुनदाद जमीन आसा जो आमचे पयलींचे गांव आसले ते टोटल सगळ्यांनी जी कमुनदाद कमिटी आसा तेंच्यांनी भायल्या लोकांक विकून सगळे आमचे गांव सगळे कॅप्चर केल्लो आसा. जशें ह्या देवळाच्या फाटल्यान पळयता त्या जाग्यार हिल कटींग जाल्ली आसा. टोटल ह्या जर ही एरिया जर म्हटली जाल्यार 2 लाखाच्या पेक्षा चड स्क्वेअर मिटराची जमीन आसा ती टोटल तेंच्यांनी प्लॉट करून विकले आनी आमच्या गांवच्या लोकांक म्हणून तेंच्यांनी कांय दवरली ना. तिस्कार तेंच्यांनी नगरां करून विकली. हजारांनी तेंच्यांनी वोट बँक केली आयज तेंची. गोंयभर जर पळयता जाल्यार क्रायम रेट वाडत आसा. इन फ्युचरान उजगांवानूय वाडटलो कित्याक जशें उजगांवान जर पळयता जाल्यार आयज जे रूम्स काडला जे इल्लिगल तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन केल्लें आयज सगळे भायले लोकूच येवन रावला. आनी ज्या जाग्यार तेंच्यांनी इल्लिगल केल्लें आसा तो आमचो पयलींचो गांव ज्या जाग्यार आमचे गावडे लोक
सगळे आमचे पयलींचे जे पूर्वज असले थंय सगळे रावताले. कांय कारणाक लागून थंयसरल्यान दुसऱ्या गांवा कडेन गेले आनी आयज आमचे देवस्थानां ते ह्याच जाग्यार आसा. वर्सान वर्स आमी देवस्थान करता ह्या जाग्यार. ती जागा सुद्दां तेंच्यांनी हडप केली. आयज आमकां देवस्थानाक वयतलो जाल्यार थंय त्रास करता. म्हणजे इतली तेंची हुकूमशाही आनी दादागिरी चल्ला ती खंय ना खंय तरी बंद जावपाक जाय. पंचायत सेक्रेटरी, पंच, सरपंच आनी पंच मेंबरा कडेन तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन तांकां इल्लिगल नोटीस या स्टॉप नोटीस बेगीन काडपाक जाय. आनी जर काडली ना, आयज जवळ जवळ 200-300 लोक हांगासर जमलेले आसा. तेचे 3000 लोक जावपाक टायम लागचो ना. आनी इफ सपोज गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जर हेजेर एक्शन घेना, आमकां एकूच रात पुराय सगळे हांगासर डेमोलिश करपाक. लॉ एंड ऑर्डर जर आमकां हातीन घेवचें न्हू अशें तुमकां दिसता जाल्यार बेगींतल्या बेगीन तुमी तेजेर स्टे ऑर्डर हाडची की हांगा जितले आतां मायग्रंट रावता ते फाल्यां हांगासर घरां बांदले जाल्यार आमकां आतां सदांच विशय आसा की उदकाचो प्रॉब्लेम जावं शकता ह्यान फुडें. तशेंच आतां जितले हांगासर रातचे बार आसा त्या बारार जितले आवटसायडर येता हांगासरल्यान जेन्ना आमी ट्रॅव्हलिंग करता ते पिवन रातचे हांगासर वाटेर आसता. सो जेन्ना कितें आतां गाडी घेवन गेलो जाल्यार तुका फाल्यां ते समज बाय चान्स ते पिवन गाडयेर पडले जाल्यार आमी जे कोण हांगासर लोकल आहा पळय ते त्रासान पडूंक शकता. सो जशी हांगासर रातची मनमानी चलता पिवन की आमकां हांगासर स्टॉप करपाक जाय कित्याक आमकां आवटसायडर नाका. तुमी आख्ख्या गोंयांत पळयता की आवटसायडरांची कशी मस्ती चल्ला हांगासर आनी ते कशे हांगासर येवन आपली मनमानी करता. म्हापशा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारा डांगी कॉलनीच्या वार्ड क्रमांक 5 हांगासर बेकायदेशीरपणान चलपी व्यावसायिक रांदच्या कुडीची पळोवणी केली. थळाव्यांच्या आनी नगरसेवकाच्या कागाळी उपरांत हे प्रकरण मुखार आयले. पालिकेन वेपार परवानो दिवंक ना जाल्यार FDAच्या अधिकाऱ्यांनी लायसन्स दिले कशे असो प्रश्न नगरसेवक शशांक नार्वेकरान केलो. ह्या घडणुकेचेर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी खर कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या. म्हापसा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारा डांगी कॉलनीच्या वार्ड क्रमांक 5 हांगा बेकायदेशीरपणान चलपी व्यावसायिक रांदची कुडीची पळोवणी केली. थळाव्यांच्या आनी नगरसेवकाच्या कागाळी उपरांत हे प्रकरण मुखार आयले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण म्हापसा पालिके कडल्यान वेपार परवानो घेनासतना बेकायदेशीरपणान रांदची कूड चलताली. तशेंच उजो पालोवपाची सुरक्षीतताय NOC घेनासतना आनी वेवसायीक परवानगी बदला घरगुती उदक आनी वीज जोडणी घेवन नगरपालिका आनी सुरक्षेच्या नेमांचे उल्लंघन करून हे काम चलताले अशें दिसून आयले. सुरक्षेचो धोको, बुरसो वास आनी वाठारांतल्या लोकांक जावपी अडचणी विशीं थंयच्या थळाव्यांनी हुस्को उक्तायलो. योग्य परवानो नासतना वेवसाय करप्यांचेर खर कारवाय करची पडटली अशें नगरसेवकान सांगलें. अशा कृत्यांक लागून उजो पेटपाचो गंभीर धोको आनी लोकांक असुविधा निर्माण जाता अशें ताणें मुखार सांगलें. तशेंच MMC नोटीस जारी करून पालिका कायद्या प्रमाण फुडली कारवाय करची अशें शशांक नार्वेकर हांणी सांगलें. पयलीं म्हणजे हांव म्हाज्या वॉर्ड नंबर 5च्या रेजिडंट्साक जे ह्या एरियेन रावता म्हणजे आल्तो दुलेर डांगी कॉलनी म्हणटा पळय आमी त्या एरिया रेजिडंट्सांक हांव सॉरी म्हणूंक सोदता. कित्याक म्हाज्या घरा कडसून सादारण एक 500-600 किलोमिटराच्या डिस्टन्साचेर हे गॅरेजीन कोण तरी कमर्शियल किचन चलयतालो आनी म्हाज्या हे लक्षान येवंक ना. म्हाका दिसता एक 5-6 म्हयने जाले हे कमर्शियल किचन चालू आहा. जशें पळोवन दिसता हांगा हे जे प्रिमायसीस आसा तेच्या गॅरेजीन सायडीकसून सगळे हेजे प्लायवुडाचे बोर्ड्स लावन भितर तेंच्यांनी कन्वर्ट करून कमर्शियल किचन चालू दवरला. आयज जेन्ना आमी हांगा ग्रास कटिंगाचें काम करताले तेन्ना हे आमकां हे नोटीस जाले. भितर म्हाका दिसता तेंच्यांनी हायजीन मेंटेन करूंक ना जावं जेन्ना हांव भितर सरलो फायंड आवट करपाक तेंच्यांनी म्हाका एक FDAचें लायसन्स काडून दाखयलें. आतां एक म्हणजे क्वेश्चन येता की FDAन हांगा जेन्ना ट्रेड लायसन्स ना, जेन्ना कमर्शियल प्रिमायसीसचे हांगा परमिशन ना तेन्ना तेंच्यांनी हांगा तांकां FDAचें लायसन्स हांगा गावलेत कशें वो हांव FDAच्या ऑफिसरांक विचारूंक सोदता क्वेश्चन. दुसरी गोश्ट म्हणजे रेजिडेन्शियल प्रिमायसिसान कमर्शियल अशे एक्टिविटीज चलोवंक गावता काय ना हो क्वेश्चन विचारूंक जाता. इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जे आसा ते इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रेजिडेन्शियल आसा आनी तशेंच उदकाचें कनेक्शन जे आसा ते बी रेजिडेन्शियलाचे आसा. सो म्हाका दिसता तो लास्ट एक 7-8 म्हयने जे हे कमर्शियल चलयता पळय ते सगळे रेजिडेन्शियल कनेक्शनाचेर
इलेक्ट्रिसिटी उदीक चलयता आनी त्याच हेजेर आपले कमर्शियल हे बिजनस चलयता. हो जो ओनर हेचो प्रिमायसिसाचो आसा तेणे इमिजिएटली म्युन्सिपालिटीन येवन हेचे सुटावो दिवचो. हांवें फक्त कंप्लेन केल्या, म्युन्सिपालिटीन एक्शन घेवची. पण क्वेश्चन रेज जाता की एफडीएन हे लायसन्स दिलेत कशें हांकां, जेन्ना म्युन्सिपालिटीन ट्रेड लायसन्स जावं एनओसी उदकाची हेजी दिवंक ना. आनी गॅरेजीन रेजिडेन्शियल एरियेन हे आयआरएम गैराम टायप सिस्टम जी म्हापशान चल्ल्या ती बंद जावपाक जाय. आनी हांव जेन्ना हो क्वेश्चन रेज करता, म्हाका एक्चुअली लजेची गोश्ट ही की म्हाज्याच वॉर्डान हें चल्लां आनी म्हाका कळोंक ना. सो हांव अपोलोजायज करता की म्हाज्या वॉर्डान म्हाज्या लक्षान येवंक ना. पण आयज जेन्ना म्हाका कळोन येयलें, हांव इमिजिएटली हे बंद हे करपाक चीफ ऑफिसराक मागता की तेणी इमिजिएटली एक्शन घेवन बंद करचें. अभी हम समोसा ढोकला बनाते हैं. समोसा ढोकला, लेकिन इसका परमिशन वगैरह कैसे क्या? परमिशन अभी हमने थोड़ा टाइम से यहाँ चालू किया है, तो ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है. ओके, कभी चालू किया था ये? एक डेढ़ दो महीना हुआ. आमचो जो कावन्सिलर आसा शशांक, तो केन्नाय विजिटाक येत आसता हांगा विकली, ओ जेन्ना ताका टायम मेळटा तेन्ना तो येत आसता. सो सडनली आयज तो विजिटाक जेन्ना येयल्लो तेन्ना तेणें हांगा नोटीस केल्लें की हे एक अनऑथोरायज्ड तेजें ते हॉटेल भशेन कितें चलता तेजी हांगा हें केलां तेणें. सो आमी पयलीं आसुनी म्हणून कंप्लेन करूंक नासले, तो जोडटा करता म्हणून आमी कंप्लेन घालूंक नाशिल्ले. पूण आयज तेणें म्हाका सांगलें, बाबा अशी कितें एक्टिविटी जर तुमच्या एरियान चलता करता जाल्यार तुमी सांगूंक जाय. सो तेणें आतां येवन सकाळचें म्हाका दिसता कंप्लेन बी घातलेली. सो जे बी आसा ऑथॉरिटीज येवन चॅक करून बी गेला तेजे. सो इन शॉर्ट सांगूंक सोदता की पयलीं आमकां त्रास जाल्लो आसा तेजे ते कुकींग जाता, जे भाजतात करतात भितर ते जेय तेंचे आसा वेस्ट बी सगळें. सो सगळी वास आमकां येता. दोनी आमचे नेबरींग हेय घर आसा, एक्झॉस्ट फॅन तेंच्या तोंडा फुडेंय आसा. सो तेंकांय वास येता तेंच्यांनी. पूण केन्ना अशें ऑब्जेक्शन कितें घेवन म्हणून अशें सांगपाक वचोंक ना तेंच्यांनी अशेंच आसुनी म्हणून. सो हेंच हांव सांगूंक सोदता, एक कितें लिगल एक्शन घेतलें जाल्यार बरें जातलें तेंचें. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार. कालांगूट पंचायतीन गौरववाडो वाठारांतली बेकायदेशीर अतिक्रमण करून उबारिल्ली दुकानां मातये भरवण केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांतली 23 दुकानां मातये भरवण करपाचो आदेश उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यान दिल्लो. नोटीस मेळ्ळे उपरांत थोड्यांनी आपली दुकानां स्वता मातये भरवण केल्ली. मात 4 ते 5 दुकानधन्यांनी आदेशाचो पालन करूंक नाशिल्ल्यान कालांगुटे पंचायतीन बुधवारा उरिल्ली दुकानां मातये भरवण केली. Demolition squad, then video granted as a deputy collector granted as a squad, and accordingly we proceed on site today. So this today is the second phase of the demolition. Altogether 23 structures were there. Most of the people themselves demolished their own structures. Only 4-5 which are there temporary structures. Panchayat to honor verdict of the High Court, Panchayat took a decision and accordingly procedure started. So almost कितने डेमोलिशन आजच्या दिसा केली थी? Almost there was 23 demolitions. Among them only 3-4 demolition were carried out. Rest of the things owner of the occupier of the building themselves removed all the encroachment, and still further the process will be continued. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.